कोयर ही गोयची एक व्हड समस्या आसा। हे समस्येक सगळ्यात चड लोकूच जबाबदार आसात हातूंत कांयच दुबाव ना। लोक रस्त्या कुशीक कोयर उडयतात आनी उपरांत कुत्रे गोरवां तो खातात। हे रस्त्या कुशीकच्या कोयराक लागून हाचे आदी कुत्र्यांनी लोकांचेर हल्लो करपाच्यो घडणुकोय घडल्यात आनी तातूंत लोकांचे जीवय गेल्यात। मात आता ह्या रस्त्या कुशीकचो कोयर खावपाक रानटी जनावरांय सवकल्यात। हे चित्र पळयात। बेतोड्या बोंडबाग वाठारांत रस्त्या कुशीक उडयल्लो कोयर खावपाक हे अशे गवे रेडे येतात। बोंडबाग बेतोडा हो वाठार फोंडा पालिकेच्या शिमेर येता। पालिकेचो कोयर हाडून बोंडबागात उडयतात म्हणून थळाव्यांचो आरोप। फाटल्या दिसांनी एक विशय जाल्लो की गवरेड्यान एक बायलेक मारलेले। कारण आता परत त्या गव्हर्मेंटान फॉरेस्टान तेजें काम केल्लें, थोडे खळी मारलेली, पूण तरी ते करून सुद्दां ते फेल जाल्लें आसा। कारण आता परत जे म्युनिसिपालिटी हांगा ते फोंडा म्युनिसिपालिटी आसा पळय न्हू, आनी ती आमची बेतोडा पंचायत बाउंड्री, कारण ते बाउंड्री आनी फोंडा म्युनिसिपालिटी एरिया म्हण दोनूय एक जॉयन जाल्ल्या। आनी ते हांगा ते म्युनिसिपालिटीचे कचरो पळयता ते बाउंड्रीचे तो कचरो हाडून म्युनिसिपालिटी उडयता। आनी हे जे गवरेडे आनी कुत्रे हे खूबच जाल्ले आसा हांगा। काल 10 तारीख, आयज 11 तारीख, 11 मे आनी काल 10 मे। काल 10 तारखेर तो गवरेडे हांगा 2 जाण आशिल्ले, कितल्यांक 5:30 सुमार। आनी तेजी एक आमी व्हिडिओ काडला, एकट्याचो व्हिडिओ काडलेलो आमी। म्हणून अशेंच जर हांगा ते लोक आतां एवढेन येवपा सुद्दां बंद जाल्या। कारण लोक खंयच्या वयता, लोक आतां सपना प्रकारान बायपासा वयल्यान सामके ते बायपासान घरा वयता। कारण इतले हांगा गवरेड्याचे आनी दुंगशण घालता गवरेडे, आनी तशें कुत्रेय बी हांगा दुंगशण घालता। हेजे जाता तितले बेगीन सरकारान हेजेर लक्ष घालून हेजे कितें तरी उपाय करचो आनी आमकां हे जे नागरीक आसा पळय ताका मातशी सुरक्षा दिवची। लोकूय उडयता, कारण जे फ्लॅटान बी रावता पळय ते हाडून म्युनिसिपालिटी कचरो उडयता म्हण तेय हाडटा आनी गाडयेन चलता ते काडून अशें उडयताक वयता। आमी तांकां 2 फावटी विचारलें, आरे बाबा तुमी कचरो हांगा हाडटा, तुज्या बापाय कितें वयता काय म्हणटा ते। पण आमी म्हणटा कितें, तुमी हांगा उडयता न्हू, तुमकां आमची बेतोड्या पंचायतीची गाडी येता म्हयन्याक ना, ते जमा करून दवरता, पूण अजून पर्यंत लोक ते हाडून उडयता हांगा। कचरो उडोवपाची सुरूच आसा, कचरो उडोवपाक चालूच आसा। आनी जाय जाल्यार कोणी हांगा इन्स्पेक्शन सुद्दां केल्लें जाता, कित्याक हेल्थ डिपार्टमेंटान तर मेन म्हळ्यार इन्स्पेक्शन करपाक जाय। की हांगा तर हे वाटेन वयता आसतना सगळे वास सामको घेवपाचो ना। हेजे पयलीं गोव्यानूय एकटे बायले पडिल्ले आनी हांगा एक कुत्र्यानूय बी हल्लो करून बारीक भुरग्याचो जीव गेल्लो। कारण हे कुत्रे जाले आतां कित्याक, हे कचरो हांगा उडयतात म्हणून ते खावपाक लागून कुत्रे येतात। सो मेन मुद्दो आहा तो कचऱ्याचो। कारण म्युनिसिपालिटीन जाता ते बेगीन हे कचऱ्याचे कितें तरी उपाय करपाक जाय। म्युनिसिपालिटी जर एक्शन घेयना, कांयच उपाय करिना जाल्यार हेजे हेल्थ डिपार्टमेंटान किंवा गव्हर्मेंटान हेजे एक्शन घेवपाक जाय। कारण हे अशें जर उडयत रावले जाल्यार हांगा बोंडबागार हो गांव आमचो सामको कचऱ्याचोच जातलो। सो अशें दिसून येता की कचऱ्याक लागून ओलो कचरो ताव मारपा खातीर भटके कुत्रे तशेंच आमचे गोवे हे आतां सद्याक रस्त्याचे सायडीन येवपाक लागलेले आसात। सो सरकारान हेचे बेगीन दखल घेवची अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसात। बेतोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।